म्हज्या मोगाच्या भावान आनी भयणीनो, 1784 फेब्रुवारीच्या 25 तारखेर कॅनरा क्रिस्तावांची बंदर जाल्ली आनी तांकां श्रीरंगपटणाक आंबून व्हेल्ली. ही आमची चरित्रां, दुखांची चरित्रां. त्या वेळार लोक शिंपडल्लो, हेणे तेणे धांवतलो, अशें धांवतल्या लोकांक आनी साबार देसवाट जाल्ल्यो ही गरजो आमच्या चरित्रेची खुणा जावंक पावली, त्या देसवाटीचें रूप जावंक पावलें. असल्या वेळार पेजराच्या ते एक तग्ग सुवातेर आसली एक इगर्ज, थंयसर लोक जमो जाल्लो. आपलो बरवसो सोदून ती गेल्ली आनी ताणी बगुल्ल्या कडू खंतीसो उडास काडलो. न्ही जावन तो दीस खरेंच मातसो सिंजसो बुधवार, खरेंच आराम जावचो दीस. सोकास लोकांनी मागणें सुरू केलें आनी आतां ह्या वर्सा 240 वर्सां उतरोवन 240 एक फावटी खुर्साची वाट ह्या पेजरान चलते आसा. देखून निमाण्या हप्त्याच्या मंगळारा दीस सांजेर 5 वरां मिसा उपरांत खुर्साची वाट आनी जेजूच्या पाशावाचो नियाळ करूंक हांव तुमकां आपयतां. बोवारींच्या सर लोकांक आपया. जेजून काडिल्ल्या त्या विशेष कश्टांचो, ताणें भोगिल्ल्या पाशावाचो आनी ताणें वावयल्ल्या त्या खुर्साचो आमी नियाळ करया. आमी सांगाता येवया आनी आमच्या मलगड्यांचो बावार्थ उड्यास करया. त्या मलगड्यांनी बावार्थ उरयलो, आमकां तो हातांतर केला. आमी तांची भुरगीं. देखून पेजरान खुर्साची वाट जाता आसतना आमी सांगाता मेळोन मागचें, आमच्या दिएससी खातीर, आमच्या कुटुंबा खातीर, आमच्या देशा खातीर, क्रिस्तांव बावार्थ चड आनी चड लोकांक अर्थाबरीत जावच्या खातीर ही खुर्साची वाट आमकां उपकाराक पडोवन दी. तुमी येया, हेरांक आपोवन हाडा, हेरांक प्रेरण दिया. सोम्याच्या ह्या खुर्साच्या वाटेन आमी चलया आनी ताचे तावन बाचावी बोगसाणें काकुल्त जोडया.